सुशांत जात्याच उठतो केन्ना छान बसना कितली उठते पण बरी नोय ओशिता गटाची मम्मा सांगत रावता अत्तीच्या ऐकताला तो सुशांत बसलो नाका ते प्रश्न विचारून सगळ्यांक सतावप हे ताचे मुखेल काम मास्तर ताचे प्रश्न ऐकून सारको विचारतालो तुमच्या करताना आई सुशांतान प्रश्न विचारला नाकरो अशे वागणे करून मस्त शाळेत येतालो मास्तरा भुरग्या मल्ल कशे बसता हे कळें असो प्रश्न विचारलो सगळ्या भुरग्यांनी एका सुरान खंय बसतात पूण सुशांत मात पक्को बशिल्लो मास्तरान सुशांताक म्हळें तूं रे सुशांत तुका कळ्ळें पण भुरग्यान मास्तर भियेल्लो आनी म्हाका परतो प्रश्न विचारलो जाल्यार आनी तशेंच जालें सुशांत निमितूच पळयतालो मास्तर आमी शीत जेवतात फळां खातात तांतयां खातात भाजी खातात नुस्तें खातात ह्यो आमच्यो सगळ्यात पचयतात आनी आमकां शक्त मेळटा पण ह्यो आमच्यो आत्मनमासाच्यो मागीर त्यो मास कश्यो पचयतात सुशांताचे प्रश्न ऐकून मास्तर गडबडलो खंयची झपको मारली आनी हाका उलोवंक सांगलें अशें मास्तराक जालें इतल्यान पिरेडीची बेल जाली आनी मास्तर सुटलो ह्या स्वभावा खातीर मास्तरान सुशांताचें नांव अशेंच दवरिल्लें सुशांत शाळेंतल्यान घरा पावलो की वातावरण मातशें गंभीर आशिल्लें पारस काका आनी काकी कोंकणी काका वांगडा खबऱ्यो करतालीं पारस काका लोक गणितान खूब हुशार आशिल्लो त्या खातीर पारस काका ताका लुटत म्हणटालो तो घरा गणितां बरी सोडयतालो पण परिक्षेंत नापास जातालो परीक्षा आयली रे आयली ये रे म्हाज्या मागल्या आपूण वर्गांत पयलो येता हाची सुशांताक मात्तूय खोस नाशिल्ली ताका अनुपात गणितांत पास जावचें अशें दिसतालें त्या खातीर तो गणिताचो अभ्यास करपाक पारस काकागेर वचूंक लागलो सुशांत ताका बारकायेन तेडपाक लागलो अनूप तर अधीक वजाबाकी भागाकार कांयच न्हू कसो सोडयतालो हें पळोवन सुशांताचो उजवाड पडलो आनी अनूप गणितांत नापास कित्याक जाता हें ताका कळ्ळें गळ्यावरून ताणें पप्पाक सांगलें पप्पा ह्या फावट अनूप गणितांत पास जातलोच सुशांताचो पप्पा जाप जालो सुशांतान म्हळें आतां हांव तुका सांगचो ना हो म्हजो सिक्रेट अशें सुशांतान म्हळें परीक्षेच्या दिसा अनूप आनी सुशांत दोगूय जाण शाळेंत वचपाक भायर सरले काकीन म्हळें हे पळय सुशांत तूं तुजी गणितां ताका दाखयशी तो नापास जाल्यार जाता पण म्हाका कॉपीन म्हाका पास केलो नाका सुशांतान म्हळें ना काकी आनी ते दोगूय जाण शाळेंत वचपाक भायर सरले सगळीं भुरगीं टोकात बशिल्लीं सुशांतान मास्तराची अनुमती घेवन अनुपाच्या बाबा कडेन गेलो सुशांतान अनुपाचे बेळे पोट काडले ताच्या अनुपाच्या तोंडार हांसो आयलो आनी ते दोगूय जाण पेपर बरोवपाक लागले शेवटाच्या दिसा पारस काकाल्या घरा शाळेंत करिल्ली अनूप गणितांत पास जालो पारस काका पेरे घेवन सुशांतागेर गेलो सगळीं जाणां सुट्टायपाक उत्सुक आशिल्लीं